कोविड दुयेंत जाल्ल्या दुयेंतींतले एकाक मरण आयलां। गोंयांत कोविड दुयेंताक लागून मरण आयिल्लो पयलो दुयेंती मोल्या 70चो आसा, अशी म्हायती भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन जाहीर केल्या। 85 वर्सां पिराय आशिल्लो 70तल्या दुयेंतीचेर गोंय मेडिकलांत उपचार चालू आशिल्ल्याची म्हायती आसा। गोंयांत कोविड दुयेंताक लागून एकट्याक मरण आयिल्ल्यान भलायकी खात्याचो मंत्री राणेन दूख उक्तायलां। गोंयांत आयतारा दीस आनीक 64 कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्ल्यान गोंयांतल्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 818 पावला, जाल्यार तातूंतले 135 जाण बरे जाल्ल्यान 683 दुयेंतींचेर कोविड इस्पितळांत उपचार चालू आसात। 441 जाणांच्या चांचणेचो अहवाल आजून येवपाचो आसा, जाल्यार एका दुयेंतीक मरण आयलां। गोंयांत कोविड दुयेंती ना म्हणटा गोंयांतल्यान कोविड दुयेंतींचो आंकडो 800 परस चड वाडला, जाल्यार एका दुयेंतीक मरण आयलां। देखून गोंयकारांनी आतां सरकाराचेर अवलंबून ना रावता आपली भलायकी आपुणूच सांबाळपाची गरज आसा। गोंयांत कोविड इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ल्या 683 दुयेंतींत वास्को मांगूर हिलांतले 338 जाण आसात। मांगूर हिलांतल्या दुयेंती कडेन संबंद आशिल्ले 205 दुयेंती आसात। रस्त्यान, विमानान आनी रेल्वेन आयिल्ल्या प्रवाशांतले 76 जाण, वाड्याचो 1, मडगांवांतले 10, बेतीचो 1, केप्यांतले 5, कुर्तरेत मेळिल्ले 21, रायत मेळिल्ले 7, इंदिरानगर चिंबलांतले 4, आंबेलीत मेळिल्ले 13, जाल्यार पर्वरी आनी नावेलींतले एक दुयेंतींचो आस्पाव आसा। गोंयांत सगळ्यांत चड कोविड दुयेंती मेळिल्ले मांगूर हिल वाठारा उपरांत वास्को सडा, बायणा, चिंबला आनी हेर वाठारांचो आस्पाव आसा। मांगूर हिलांत 338, वास्को सड्यार 40 दुयेंती मेळ्ळ्यात, 37 दुयेंती बायणात, न्यू वाड्यार 17 दुयेंती मेळ्ळ्यात, चिंबलांत 25 दुयेंती मेळ्ळ्यात, 19 दुयेंती मोल्या 70त मेळ्ळ्यात, जाल्यार एकाक मरण आयलां।